साद्या काळाचो 14वा आयतार. जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 14व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां कश्टा विशांत नियाळूंक उलो दिता. मनशा जिणेंत कश्ट आनी नश्ट एक वांटो जावन आसा. देवान आमकां दिल्लें मिसांव आनी बेस समाज जिवंक जाय तर देवा कुशेक खालतीमान घालचें अवश्य जावन आसा. जेजून आपली परगट जिणी आरंभ केल्ल्या वेळार सबार कश्टांक तो वळख जाता. सबार फावटी कस ताका वजें जाल्यारय गेत्समनी मळ्यांत देवाक तो उलो मान म्हणटा, बापा म्हजी कुशी न्हय बगर तुजी कुशी जावं. जिवितांत येवच्या कश्टांक आमी कुशेन खांद मारचे वरवीं देवाचें येवजन आमच्या जिवितांत संपूर्णायेक पावता आनी देवाच्या मोगाक आमी पात्र जाता. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट आमकां दोसतना आमी देवाक शीण करिनासतना देवाच्या कुशेक खालतीमान घालया आनी जिवीत देवाचेर बरवसून जिवंक ह्या संभ्रमांत विशेश रितीन करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. पयलें वाचप इस्रायल परचेक बुजावण दिवचें जावन आसा. इस्रायल लोक जेरुसलेम शहर सगळें नाश जाल्लें पळोवन निराश जातात. तांकां कसलोच बरवसो ना म्हणले बरी ती बिळाप करतात. तांच्या असल्या असहायक परिस्थितींत तांकां बुजावण दिवन लोकांचो भावार थीर करतात आनी कश्टांत सोंसणीकाय सांबाळूंक लोकांक उलो दितात. तर जकारी प्रवादीची ही बुजवणेची उतरां आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. सांत पावल क्रिस्तांव धर्माक मतांतर जाल्ल्या भावार्थ्यांक क्रिस्ती मौल्यांत भरलेलें जिवीत जिवंक उलो दिता. संवसारी आशा कुशलकायेक पाट करूंक आनी देवाक विस्वासी रावूंक आनी आत्मीक संगती अत्रेगूंक उलो दिता. संवसार आनी देवसाराक भुल्ल्या जिवीत कितें जाता आनी देवाक सांगाता आसल्यार जिवीत कशें जाता म्हणलें ह्या वाचपांत आमकां आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्थ आमकां कश्टांत सोंसणीकाय सांबाळूंक उलो दिता. जेजू थंय मात्र आमकां विश्व मेळूंक साध्य आसा. देखून आमच्या कश्टां वेळार आमी खंयसर वचूंक जाय म्हूण परगटची ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे पवित्र सभेंतल्या सर मुणयाऱ्यांनी कश्टांत सोंसणीकाय सांबाळूंक आनी तुजेर बर वचून जिवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचे कश्ट समजून तांच्या बरेपणा पासून विविध अभिवृद्धीची योजना मांडून हाडूंक तांकां तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्ता पासून. दयाळा बापा, विविध पिडे शिडेन वळवळच्या आमच्या भाव भयणींचेर तुजे दयाळ दीस घाल. तांचे कश्ट हाळू कर. तांची दूख ताणें संतोशान सोसूंक तांकां तुजे सक्तेन भर म्हूण मागता. चवथें पावसा पासून. विस्वासी बापा, फावो तो पावस नासतना कश्टूंच्या आमच्या रैतांचेर तुजे दयाळ दीस घाल. फावो तो पावस लाभय आनी आमच्या लोकांची शेतां फळां बरीत कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या कश्टांत तिरासण सांबाळूंक आनी जेजूच्या अखंड पातयेन वाडूंक अशें क्रिस्ताचें खरें पाटलावदार म्हूण आमच्या करण्यांनी संवसाराक दाखोवन दिवंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता.